पाप साहेब फ्रांसीस हाचे फ्युनरल काल रोमा शारांत जालें. तो सदांच आपले जिवीत बदलणेची खबर तो सांगतालो. आनी जेन्ना तो 17 वर्सांचो आसतना स्कुलाच्या पिकनिकेक वचूंक ट्रेनीचेर प्रवास करतना ताणें थारायलें एका चेडवाक आपले गर्लफ्रेंड जाता काय विचारूंक तो सोदतालो. He wanted to propose a girl. आनी इगोर्जे कडसून वेताना ताणें थारायलें हांव इगोर्जे भितर वचून मागणें करूंक, टू प्रे बिफोर द प्रपोजल. इगोर्जे भितर वचून मागणें करूंक. आनी जेन्ना तो इगोर्जे भितर गेलो तेन्ना ताका एक यंग तरणाटो पाद्री दिसलो आनी ताणें चिंतलें कुमसार जावंक. आनी तो कुमसाराक गेलो आनी कुमसारांत ताका देव भेटलो. He met God in confession. देवाची खोल काकलूत तांणी ताच्या जिवितान अनुभवली. He experienced God's mercy in his life. आनी मागीर ताणें थारायलें हांव म्हजें जिवीत बदलतलो. प्रिजीच्या इश्टानो, त्याच दिसा जावन आसलो बागीवोन मातेवाची परब, द फिस्ट ऑफ सेंट मॅथ्यू. आनी पाप साहेब फ्रांसीस पिकनिकेक वचूंक ना, गर्लफ्रेंड करूंक ना, पूण देवाचें उतर आनी देवाची काकलूत ताणें आपल्या जिवितान अनुभवली आनी ताणें आपलें जिवीत बदललें. तशेंच सान मातेवाची आपोवणें ह्याच भाशेन आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू दोम वसुंधराक सान मातेवाक पळयता आनी म्हणटा, काकलूत दाखयता आनी म्हणटा, म्हजो पाटलाव कर, फॉलो मी. आनी ही उतरां आयकून तो जेजूचो पाटलाव करता.